कितें मार पडला न्हू आयज जे 5 स्टेटांनी जे इलेक्शन जालां आनी बीजेपी आयज सारकी धुवन गेल्या न्हू थोडेशें अक्कल येवपा जाय. अक्कल म्हणजे गिन्यान येवपा जाय. आयज लोक चावलेलो आसा. आयज लोक सारको पिसो कसो जाला. जी आयज सगळो गरिबांतलो मनीस सारको गरीब जाला, पादेशीर जाला. आयज तांचे कोणेय चिंतूंक ना. आयज पासून गरिबांचे फार्मरांचे चिंतलां. जो मायनिंग जे आमचे डिपेंडंट आहाय, जे मायनिंग हितून आयज त्रास पडले तेंचे चिंतलां. आयज सिलिंडर 5 रुपया म्हणटला, सिलिंडर पावलो खंय. म्हारगाई खंय चडली. हें कोणाचें काम आसलें? सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें जावन एका स्टेट गव्हर्मेंटाचें. आयज तुमी म्हाका सांगा, आयज मायनिंगा इतले लोक त्रासान पडला. आयज जरी धरना हांगा गोंयांत करून सगळ्यांच्या मिनिस्टरां बगले, सगळ्या गव्हर्मेंटा बगले वचून बोबाट मारून जे सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमचो स्टेट गोंया स्टेट तुमचो हे गव्हर्मेंट जाल्यार आयज काम कितें जावंक ना. आयज मायनिंग डिपेंडंट जे मायनिंगाचेर जे कोण डिपेंड आसले ते आयज गोंयचे भाव भयणा, गोंयचो लोक आयज जंतर मंतर You think this will थिंगा लास्ट 3 दिसा थिंगा रामलीला पयले थिंगा पावले. मागीर हिंगा आयज जंतर मंतर वचपाचे आयज. Sir, you think this effect will come to Goa फुडले इलेक्शन गोंयान? 100% हे आयज दाखोवन दिला मरे. हे आयज दाखोवन दिला. जे 5 स्टेटांनी जे आयज इलेक्शन जाला ते आयज हिंगाच गोंयांत तशें जावचें आहा आनी तेजेर स्ट्रॉंग जातले, उगडा आसतलो. मागीर तेन्ना मागीर जेन्ना वखतार न्हू वखतार ओगोत पावलो म्हणटकच हें कोणाच्यान मागीर कितेंय करून चिंतप ना. पूण पयलें म्हणटा तें इम्पॉर्टंट म्हणटा तें पयलेंच कितें बरें करपा जाय. पयलेंच लोकांक जाता ते भशेन बेनिफीट दिवपा जाय. एक स्टेटांनी इलेक्शन जालां थिंगा बीजेपी एकूच येयला. एकूच येयला. तेलंगाना एकूच येयला. हें दाखोवन दिलां. मिझोराम आयज एकूच येयला. आयज तूं म्हाका सांग कितें परिस्थिती कितें जाल्या. सो हें म्हणटा तें लेसन जे बीजेपीन दवरपा जाय, हें चिंतपा जाय. आनी जे आयज आमचे मायनिंगाक जे गोंयचे भाव भयणां जे गेल्या आयज थिंगा धरना कोत्ता इलेक्शन चड अक्कल ह्या गव्हर्मेंटाक येवपा जाय.